जेजू तो मनशां खातीर मेलोय, जिविताच्यो जोरी व्हांवल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकुटीचो सागर उक्तो जालो। जिविताचे जोरी ओगोनीत देवी काकुटीन सगळ्या संवसाराक काकुटीचो बुडोय आनी तीच आमचेर रोखोय। ओ रक्ताक आनी उदका तुमी काकुटीची जोर कोशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवलोली हांव तुमचेर पाती येता। पवित्र कुर्साचे कुरवेन न्यार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं। आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन। नोमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोर तुज्या तें आसा, ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू। बायगेत मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। सोत मानता देवा सोर पदवीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्यान बसला, तुयतां जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करून येतलो। सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबे भक्तांचो एकठाल पातकाचे भक्षणे कुडीचे जेवणपण सासनाचे जिवीत आमेन। सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर। सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर।
जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर.
जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. पवित्र देवा, पवित्र पदवीदारा, पवित्र मोन्नावीन, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. पवित्र देवा, पवित्र पदवीदारा, पवित्र मोन्नावीन, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. पवित्र देवा, पवित्र पदवीदारा, पवित्र मोन्नावीन, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Book of Psalm 100 verse 2. Worship the Lord with gladness. संतोषान तुमच्या देवाक बुजात. संतोषान तुमच्या देवाक बुजात. हे वेळा देवा मुखार संतोषान उल्हासान आमी सत्संगी पळोवया. Suminde Uninde Moran puno Jivon Dallo Mosade Limit Surpota
집에 골고다 도시 예수 그리스도 모서리 오이토디 모서리 모란 분노 জীবন চালো মসদে তুকা সর্বটা জীবেন গোটা তুচি জুক্রি মসদে ওই তু দেব ওই তু মসদে মরণ পুর জীবন চালো মসদে তুকা সর্বটা তুকা সর্বটা জীবের পরগোটা জীবের পরগোটা তুঝে খ্রিস্ট মসদে Hallelujah, 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 महिमा तुका तुमचं देव तुमचं गौडी तुमचं स्वामी मनावर कोण घेता दुनिया Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. थोडंच वेगळेपणान देवा कारका देऊ देवा मोशे तारुका हांव तुका आर्गां दिता
दिसाक तुवें आमकां जिवे दवरल्या खातीर तुका दिनवस्ता. जिवे देवाक बुजूंक आनीक पावटी हांगासर आमकां एकठांय केल्ल्या खातीर तुका दिनवस. सगळ्या संवसारा खातीर तुका दिनवस. एक एक रोसणी खातीर तुका दिनवस. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. महिमा देवा बापाक. महिमा देवा बापा. महिमा जेजू क्रिस्ताक. महिमा जेजू क्रिस्ता. महिमा पवित्र आत्म्याक. महिमा पवित्र हालेलुया. 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 पावनो जाय त्यो मिलाग्रीचेर आमी नियाळ कोत्ता. आनी ह्यो मिलाग्री आमी आयकता आसतना आमच्या जिवितांत देव मिलाग्री कोत्ता. हें देवा उतर आयकता आसतना जे आमचे सगळे उणें आसा तें देव भरून काडटा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 म्हण जेजून मिलाग्री केल्यो तांतल्यो चवथी भाशेची मिलाग्री म्हणल्यार जिवितांत बदलणे हाडपाच्यो. ह्या मनशांनी वो ह्या घरांनी ही मिलार कोत्ता तांच्या जिवितांत नवसुर्णे हाडूंक, जिवीत बदलूंक. आनी देव खोट्यांतल्या खोट्यांक, दळदिऱ्यांतल्या दळदिऱ्यांक, पातक्यांतल्या पातक्यांक बदलता आनी तांकां भाग्यवन मनीस करता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जशें आमी देवा उतर वाचता Act of Apostles chapter 5 verse 12 and 14 उक्ते करात. धर्मदांचो इतिहास 5वो आविसूर वळी 12 ते 14. कोण एकटे व्हडल्यान वाच. Act of Apostles chapter 5 verse 12 and 14. पोर्जेमध्ये धर्मदूतांनी खूप गुन्हा आणि अजाबा केली. पोर्जेमध्ये धर्मदूतांनी जेजून न्हू, जेजू मेलो आनी जेजू कितें जालो, स्वर्गार गेलो. आनी आतां मिलाग्री कोण कोत्तात? कोण कोत्तात? मेळ्ळा हांगासर. पोतू वाच रे, कोण कोत्ता पळय. पोतू वाचू. पोर्जेमध्ये धर्मदूतांनी. पोर्जेमध्ये कोणे? धर्मदूतांनी व्हडल्यान धर्मदूतांनी कितें केलें? खूप गुन्हा आणि अजाबा केली. खूब खुणा जायत्यो मिलाग्री केल्यो. कोणे? धर्मदूतांनी. मागीर ती सगळी एका मनान सोलोमनाच्या तारांगांत एकठांय जाताली. तेंच्यो ह्यो मिलाग्री पळोवन जायतो लोक थंयसर एकठांय जातालो. खोटे मनीस, चोर, नागोणे, कुड्डे, मोने, बेरे देवाक मानिनासले.
काळोखान जियेताले असले मनीस कितें कोत्ताले जिवीत बदलता. प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 13 लोक तांकां वाखाणटालो. लोक तांकां वाखाणटालो. कित्याक लोक वाखाणटालो? कितें पयलें लोकांनी? कितें पयलें? कांय पळोवना. अजापां पयलीं, मिलाग्री पयल्यो, खुणा पयलीं देखून लोक तांकां वाखाणटालो. मागीर पूण आनीक कोणूच तांच्या जम्यांत भितर सरूंक फुडें सरनासलो. पूण कोणूच तांच्या जम्यान भितर सरूंक फुडें सरनासलो. मागीर सोम्याचेर भावार दवरतल्या दादल्या आनी बायलांची संख्या चडोन वाडोन वेताली. जायतो लोक ह्यो मिलाग्री पळोवन जिवे देवाची ओळख तांकां मेळटाली. खुणा पळयतालीं, विजवितां पळयतालीं आनी तांची संख्या प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. इतलेंच न्हू. कंटिन्यू 15 आनी अशें जातालें की पेद्रू चलतना ताची सावळी पूण कोणांचेर पडून ती आपआपले पिडेंतली बरी जावची म्हूण. सावळी कोणाची? कोणाची सावळी? कोणाची सावळी? आयकू येना तुमकां देवा उतर. कम ऑन. कोणाची सावळी? पेद्रूची. पेद्रूची सावळी लेकून सांचे पडटाली. ती पिडेंतली. ती पिडेंतली. प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. पळय हांव वाचता. आनी पेद्रू चलतना ताची सावळी पूण कोणाची पडून ती आपआपले पिडेंतली बरी जावची म्हूण लोक पिडेवंतांक चौकांचेर व्हरो आनी खाटीचेर आनी आंतरुणाचेर तांकां दवरी. प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. 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 बट बाबा न्हू हें देवा उतर ह्यो मिलाग्री जी आयकतात तांची जिवीत बदलता. आनी थोड्यो मिलाग्री जिजून केल्यो ते दुसऱ्यांनी जिवीत बदलचे खातीर. कितें बदलचे खातीर? कितें बदलचे खातीर? जिवीत बदलचे खातीर. आनी एक बायल म्हाका म्हणूंक लागली, फादर सगळ्यांक देवान सगळें दिलें पूण म्हाका दिलें ना. म्हाका कांय दिलें ना. हांवें म्हणलें फोट तुका कांय दिवंक ना म्हणटा ती कितें? फोट. हांवें रोखडाच म्हणूंक लागलें, वय फादर ही कितें? फोट. कित्याक दिवंक ना? तुका कित्याक देवान दिवंक ना अशें म्हणटा तूं? म्हणूंक लागली, फादर देवान म्हाका जाय तें दिल्लें पूण देवान दिलें म्हूण हांवें कोणाक दिलें ना वो कोणाक सांगलें ना. देवान म्हाका हें दिल्लें पूण हांवें देवाक केन्नाच वाखाणलो ना आनी कोणाक कितें केलें ना? सांगलें ना. आनी आतां हांव कितें सांगता? कितें सांगलें म्हाका? देवान सगळें दिलें म्हाका कांय दिलें ना. रोखडेंच काय सांगलें ही तुजी फोट. प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 जायते पावटी देवान आमकां दिलें. कितें करूंक जाय? आमी सांगूंक जाय. कितें आमकां मागलो तें मेळ्ळो ना आमी सगळें सांगूं भोंवता. जायना. फादरान समज कितें नाका जालें म्हणलें सगळें सांगूं भोंवतलीं. भोंवचें ना तूं? घरकारान कितें नाका जालें म्हणलें सगळ्या फ्रेंडांक आनी सासू मांयन कोण भावांक आनी भयणांक सगळें सांगूं भोंवतात वो भोंवनात. पूण घरकारान कितलें बरें केलें वो घरकारीन कितलें बरें केलें आमकां ताकद आहा सांगपाची? आहा? बरें केलें सांगपा ताकद आहा? ना. ताकद ना बरें केलें तें. फकत एक खंयचो चुकलें आख्खो संवसार कितें करता आमी? आख्खो मळब लेगून माथ्यार घेवन भोंवता. प्रेज लॉर्ड
हालेलुया 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 शेजारीन कितले पावटी पावली, कितले पावटी एक पावटूर पावले ना पाड पडू शेजार एक पावटूर कितें जालें ना. पूण बाबडो मनशाची सैम देवान म्हाका कितें बरें दिलां तें आमी पळयनात. फकत तेंगेर कितें आहा आनी आमगेर कितें ना तें चोयता आमी. प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पूण हालेलुया देव मिलाग्री कोत्ता जिवीत बदलची, दुसऱ्यांक पोरगोट करची हे खातीर थोडी मिलाग्री कोत्ता. आनी तूं तरी ह्यो दुसऱ्यांक सांगपाची मिलाग्री आसा त्यो तूं सांगना तुका आनी दुसरी मिलाग्री पळोवपाक मेळना. पूण सदांच देवाक आर्गां दी, सदांच जिवितान देवाक आर्गां दी. मेळ्ळोले खातीर आनी मेळोंक ना ताचे खातीर. जायत पाट सांगता हांव आनी एक दिसा न्हू जायत पाट सांगले खबर हांवें. एक दिसा एक बायल आयली यंग आनी म्हाका सांगलें फादर हे बायलेक न्हू कॅन्सर जाला, तिका एक खबर आसा. आनी दोतोर सांगलां 3rd स्टेज म्हणून लास्ट स्टेज. आनी तिचे चड दीस उरलेले नात फादर. फादर ल्हान भुरगीं आहा तिका मे बी 30-30 वर्सांची वो नोका यंग. मागीर फादर मातशें तिची मागणें कर न्हू. आनी म्हाका भोंगो दिसलें बायलेचें. कुमसार मागणें केलें आनी बाय हांव मागता तुजे खातीर तुवें माग बाबा दवर. आनी म्हाका दिसलें 7 म्हयने ही बायलेची खबर ना खंयच्यान आयली हांव नोको. 7 म्हयन्यांनी आनीक बायल आयली आनी ती बायलेन म्हाका सांगलें फादर 7 म्हयन्या फाटीं हांव आयिल्ली आनी हांवें मनाकूच देवाक आर्गां दिली. दोतोरान सांगलें ती 1 म्हयनो लेकून उरपाक ना. कॅन्सर जावन ती वयतली गेलें तिचें कांय ना तिका. आनी 6 म्हयन्यांनी परतून हे बायलेक हांव पळयता आनी हांवें देवाक आर्गां दिली तीच बायल म्हणून. आजुनूय 6 म्हयने जाली ही बायल आहा. प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया आनीक तसो ती सायडीन रेतीर चालू जातालो. ते भयणीक हांवें सांगलें आगो बाये पळय देवान तुका 6 म्हयने दवरला आनी तुजे रिपोर्ट नॉर्मल येतात बरे येतात देखून तुका दिसना देवाक आर्गां दिवची म्हूण. आनी तिणें म्हाका म्हणलें फादर म्हाका लॉज दिसता. आगो बाय लॉज दिसता देवाक आर्गां दिवं. देवा वाखाण तुका लॉज दिसता. म्हाका रिपोर्टार सांगलें ते प्रमाणे आनी 1 म्हयनो लागून तूं काडचें ना म्हूण. आनी तुका आतां हे देवान पिकयलां. हे देवान तुका 1 म्हयनो आहा थिंगा आनीक 5 म्हयने वाडयला आनी कितें वच वाडयता हांव नोको. ते देवाची तुका लॉस दिसता. कित्याक गो बाय. ना ना फादर म्हाका न्हू मुगे सगळे केंस गेल्याय. केंस येयले जाल्यार हांव देवा वाकाणटली. कितें येयले जाल्यार पूण आमगे केंस चड गरजेचे. आमगे जीव आनी आमकां जोरसा राखता सांबाळटा तो देव गरजेचो न्हू. अशें हांवें मागीर कांय म्हणोंक ना. हांव आनी कितें म्हणोंक. म्हजे केंस गेले ते येयले जाल्यारूच हांव देवा कितें करतली वाकाणटली. आनी 1 म्हयन्या ते रोखडें हें दिलो तेन्ना तर हें जालें जाल्यार माती जावन वचपाची. पूण बाबड न्हू जायते फावटी आमच्या जिवितान बरेंपण आनी येवपाक रावना. पूण जो दीस पळय तुका देवान दिला जे जिवितान जें बरेंपण येयलां
ते खातीर एक एक दीस देवाक आर्गां दी. कितें कर देवाक आयज म्हज्या घरान पेज आहा देखून कित्या खातीर आर्गां दी? पेजे खातीर. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 जाय जाण हें करनात आमी. हांव बरें कोणा सांगतालो दुसऱ्या गांवांनी वेता आमी. आवो एसो गांव हिंगा रावपाचें. आवो एसो लोक. आवो एसो जेवण. म्हाका भोगों दिसता. अरे तेसलो गांव नासलो ते जेवण तूं नासलें आमी उपाशी मोत्ता आहलीं. हें चिंतलां आमी. एसो घरान रावपाचें. अरे एसो घर ना जाल्यार आमी कितें जावपाचीं? मरपाचीं. पूण आमगे हो बेजो पळय आहा तितून गोबर भरलो कडेन आहा आमगेलोच. पूण देवा हे गांवांत कितें मेळटा तें खावन लोक जियेता आनी आमकांय 2 दिसा जेवपाक तुवें धाडल्यात. हें मानून घेवपा कडेन आम कडेन ताकद. आनी हिंगा काळो कितें जायना वचना आमगेलेंच. एक एक दीस जिवितांत तूं तो नवसरी पळोवंक सोदताय. भाग्यवंतपणाची पावलां मारूंक सोदताय. एक एक दीस ही भांगारा सारकी संदी कितें जावंक भाग्यवंत जावंक. एक एक दीस खुशाल जावंक. म्हूण रावनाका फाल्यां तें सगळें काम जातलीं आनी मागीर हांव खुशाल जातलें. तो दीस सदां सांगता हांव केन्नाच तुज्या जिवितांत घडयेक येवचो ना. देखून आयज हे घडयेक देवाची मिलाक म्हजी सगळी देव करता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 जाय जाणा फादर तिंगरेतीर बोर जाता. बरें आहा म्हणलें बाये. आयजूच कोण आयिल्ली कोण एक बायल आयिल्ली कावन्सिलींग करूंक म्हूण. फादर आमगे इगोजेर न्हू कांय ना फादर. आम उपाशी मारलीं पाद्रीनी. कितें केलीं? उपाशी मारलीं. आमचे इगोजे जायते रितीर जायते मागणें एडोरेशन जातालें. पूण आतां आमकां कितें केलें? उपाशी मारलें. कांय ना फादर आमगे इगोजेर. आनी ते बायलेक सांगलें सगळें उलयता आसतना ते बायलेक सांगलें आगो बाये म्हणलें मेळना तें शिणून कांय फायदो ना. ना ताका शिणून कांय फायदो ना. पूण जें कितें मेळटा तें वगडाक फावना. तुजे इगोजीन तुजे घरान कितें तुका मेळटा तें कितें करनाका वगडाय नाका. तुका तूं रायजें देवा उतर मेळटा कितें करनाका वगडाय नाका. आवय मेळना म्हूण जाता ना म्हणलें सकाळ फुडें उठ आनी जेजू सांग जेजू हांव उठला. 2 ते 1.5 लाख न्हिदलो तो लोक कितें जालना उठलो ना. जेजू हांव उठला आनीक तुजे घरान तुजे दारान हांव उबें आसा जेजू अशें म्हूण मागणें कर. दुसरें म्हळ्यार तुमचे इगोजीन मीस जातले. मिसान वांटो घे. आनी जेजू घेयलो म्हळ्यार हांवें कितें केलें? सगळें घेयलें. Book of Psalm 23. If Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. सोमी म्हजो गवडी म्हाका कांयच उणें ना. जेजू घेयलो हांवें सगळें घेयलें. जेजू घेवंक ना हांवें कांयच मेलकियोर कांयच घेवंक ना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 तो जेजूची जिवीत बदलतलो. तो जेजू
तुका वाट दाखयतलो. तो जेजू हांव तुजे बरोबर आसा हें सोच सांगतलो. आनी तो जेजू तुजे लागीं जायना, तुजे घरकारां लागीं जायना, तुज्या भुरग्यां लागीं जायना, तुमच्या पादिकारां लागीं जायना, तुमच्या शेजारी लागीं जायना. ते सगळें तो जेजू व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट आमी ताका भेटुया. तुज्यान जायना, म्हज्यान जायना, खंयच्या मनशाच्यान जायना, तें जेजू करतलो. फॉर गॉड इज नथींग इज इम्पॉसिबल. कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. जेजू हें दोतोरा कडेन जायना म्हूण सांगिलां, पूण तुज्यान जाता. आयपूस सांगता, मामी आयज शिकोवंक जायना गे. वय जायना, पूण बाबा देवा कडेन माग, देवा कडेन जायना म्हणलोलें कांयच ना. आयज दीस बरो ना म्हजो, आज मुकोडे चलोवंक जायना. वय म्हज्यान जेजू चलोवंक जायना. आज म्हणजे मन सगळें घुस्पलां, चिंतूंक जायना. आज म्हजे आयला तो भार, आज म्हजे रिपोर्ट आसात, आज म्हजी पिडा आसा, आज म्हज्या घरान त्रास आसात. जेजू मुकोडे व्हरोंक जायना. वय सांग जेजू सांग. तेच बरोबर सोत मानून घे, जेजू तुकोडे जायना म्हणलोलें, तुका जायना म्हणलोलें कांयच ना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देव तुका जायना तें करपाचो सगळें रुसलो देव तुजे बरोबर आहा हें घेवन तूं फुडें वेता. हें घेवन तूं फुडें वेता. आनी मुको जायना, आनी मुको जायना, आनी तुका जावपाना. आनी उडगा सोर, तुकोडे कांय जावपाक ना, तुकोडे कांय जावपाक ना. अरे मेल्ल्या तूं आनी सुदरपाना. वय तो केन्ना सुदरपाना. तूं आनी हे सोऱ्याचे, तूं आनी खोटेपणांतलो केन्नाच भायर सरपाक ना. वय केन्नाच भायर सरपाक ना. पबडनो कित्याक मनशा कडेन सगळें जायना. आनी मनशा कडेन जायना देखून आमकां देवाची गरज. आमकां सगळें जायना देखून आमकां देवाची गरज. नाजाल्यार आमकां देवाची गरज आसली ना, नाका. जे मनीस म्हजे लागीं सगळें जाता, हांव सगळें करूंक शकता, म्हजे लागीं सगळें आसा, अशें म्हणटा ते मनीस देवाचेर पात येतात ना. जेन्ना हांव बी म्हणटा म्हजें सगळें जाता, हांव सगळें करूंक शकता, अशे वेळार हांव बी देवाचेर पात येना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. देव तुज्या आनी म्हज्या जिवितान मिलाग्री कोत्ता हांवें आनी तुवें जिवीत बदलचे खातीर. पळय पुस्तकान अशें जायते उदाहरण मेळटात. एक्ट ऑफ एपिसोड चॅप्टर 9 धर्म बुद्धाचो इतिहास 9 हांवेसर हांगासर एक सावलू नांवाचो मनीस मेळटा. नांव कितें? सावलू. आनी सावलू हुशार मनीस. गामालियल म्हणटा ताचे कडल्यान शिकलोलो. हुशार, खडेगांत सारको पावर, ताची जिबी बी पावर, आनी तो सारको हुशार आनी एक सांग खडेगांत ताका लागपा सारको कोण नासलो. देखून हो सावलू जुदेव धर्माच्या मोगान लासलोलो. इतलो लासलोलो ताका धर्मा खातीर तो कितेंय करूंक तयार. आनी एक साक ताका कळ्ळें हे कोण आयल्यात दुसरे क्रिस्तांव. जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू स्वर्गार गेलो आनी ताची खबर सांगतात. मालकिरा थंयचे कोण ते रागान बोल्लो. आनी सावलू तोरसादी घोडे घेवन गव्हर्मेंटाचें परमिशन घेयलें.
हे क्रिस्तांव म्हूण कोण मेळटात तांची गुंगटी कातोत्ताने हाडटा, तांकां सगळ्यांक बांदून वता, अशी दुमाळो दिवंक लागलो. आनी एक साक दमास्कस म्हणटा त्या गांवांतल्यान तो वेतालो घोड्याची बसून. वयर पावर, कोण म्हजे वयले उलोवपानात, ओगी चूप. सगळे गर्वान सगळे बोळान बोल्लोलो मनीस. आनी देवान ताका सकलाक उडयलो. सकलाक उडयलो आनी जेजू ताचे लागीं उलयता, तूं म्हाका दुमाळो दिताय, कित्याक म्हूण तूं म्हाका दुमाळो दिताय. आनी तो विचारता, सायबा तूं कोण, तूं कोण सायबा. हो सर्गाचो आवाज, सर्गाचो उजवाड. आनी तो सांगता, हांव जेजू नाजारेतकार. दोळे कुड्डे जाले, कांय दिसती पडना, कांय दिसती पडना. कुड्डो 3 दीस जाले, कुड्डो. आनी मागीर 3 दिसां उपरांत तो पोतून मागणें केल्या उपरांत, आनंदिसा कडेन मागणें केल्या उपरांत ताचे दोळे उक्ते जातात. आनी हो सावलू खोटो क्रिस्तांव पिडापी दिवपी तो क्रिस्ता खातीर मरूंक तयार जाता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. पूण बाबडो जाय ते बाबडीन आमी जिवीत बदलूंक, हांव हें मेळ्ळे उपरांत हांव जेजूचो पाटलाव करतलो ना. म्हाका तो जेजून हें दिलें, म्हगे काम जालें. कोंकणी भाशेन कितें म्हणटा आमी, काम जालें होयस मेलो, काम जालें होयस मेलो. देवा समी अशेंच ना. ल्हान ल्हान वस्तूंनी देव म्हजी सवय कोत्ता. देवाची महिमा हांवें गाजोवंक जाय. आनी दुसरें, हांवें जिव्या देवाचो पाटलाव करूंक जाय. आमी कोन्ना, कोन्ना. आनी ताका लागून भिकारी. सदांच सांगता हांव, घेता तो भिकारी वो दिता तो भिकारी. घेता तो आम घेवपा जाय, आम भिकारी. आम संवय जाल्यार कितें करपाची, फकत घेवपाची, दिवपाची संवय. ग्रेस ग्रेस जाता जाल्यार दिवपा जाय. आनी एक साक एक माद्र भयण म्हाका सांग लागली, फादर हांव मिसांवाच्या गांवांत वावर करता, मिसांवाच्या गांवांत वावर करता. आनी आमकां बरें डिफिकल्ट लागता म्हळ्यार फादर, बरें डिफिकल्ट लागता. ते फादर आहाय तांकांय डिफिकल्ट लागता आनी आमकां माद्रीकूय डिफिकल्ट लागता. कितें डिफिकल्ट लागता बाय तुमकां म्हळ्यार, आदीं पाद्री येयल्ले तो लोक गरीब म्हूण ते लोकांक तांदूळ वखदां कितें कितें दिलें तेणें, तो लोक उपाशी पडटालो. पूण आतां आमी तांकां शेत कशें लावचें, कशें उत्पन्न करचें हें शिकयता. तांकां शिकपाक शिकपाक कित्याक कित्याक शिकपा नाका. काम कोनासतना मेळटालें. आतां काम कित्याक करून लायताय तुमी आमकां. ते पाद्री आसलो ते बरे पाद्री, कित्याक बरे, ते सगळे खंयचे कोणा कडेन मागोवन आनी भीक मागोवन आण्यांक पुसताले. आनी तुमी बरे पाद्री न्हू, सगळे आमचे अगेन्स्ट फादर. कित्याक आमी तांकां शेतान, आमी तेंचे बरें शेतां वयता आनी शेत कशें लावचें कशें हें सगळें शिकयता. पूण पयलीं ती बोंद आहाय ती खंयच्यानी बोंद आहाय, तांकां कळना. आतां तांकां कितें करचें पडटा, काम करचें पडटा. ताका लागून पाद्र बरो न्हू, ते सिस्टर बरो न्हू. आदीं ती सांगता तो लोक मेळ्ळें कोत्तालो आनी ही वचून निवळ कोत्ताली. आतां कितें कोत्तात, ते लोकांक ती सांगतात मेळ्ळें कोन्नाकात म्हणटा ही बरी न्हू. जायत पाड अशें बी जाता. तूं कोत्ता तेन्ना तूं शिकता. जायत पाड सांगता आमच्या भुरग्यांक शेतां व्हरूंक जाय,
कितले कोस्ट, वत, पावस, आनी कितले आमकां गोंयकारांक लागून आज आमकां हे सगळें कितलो जळो पळयता आमच्या दोंगरांनी. आदीं तो जळो हाडपाक हूंय 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 लोक येतालो. कितले आमची जमीन कितें पडल्या पळोवन कोण. आदीं जमीन मेळना आसली कितें करपाक रोवपाक. आतां जमीन आहा पूण रोवपाचें कोण ना. कित्याक करूंक जाय, कित्याक वचूंक जाय. आनी थिंग आमी होणान पडल्यात. आदीं लोक थिंग वचोन होणान ती जियेलीं आनी आतां आमी वचना जावन आमी कश्टवता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. पूण जायती भाशेन देव बरी पीक दिता, बरी पीक दिता. ह्या वर्सा आमगे बरी पीक जाली. देवाची कितें वाखाणणी. आयच्या वर्सा बरें वावर केलो आमी. आमच्या पोरसांत 2 भेंडे लायले. आवयस काय बरें भेंडे जाले. देवा तुका हारगा. हे भाशेन जिवीत फुडें वचूंक जाय. आनी ती माद्र भयण म्हाका सांगता तेणें थोड्यांनी म्हण लागलें क्रिस्तांव धर्म सोडला. कित्याक गो क्रिस्तांव धर्म सोडला? कित्याक तांकां रेशन पावना म्हणून. हां, तेका जालें ते रेशना लागून ती क्रिस्तांव जाल्लीं. आतां वयताय ती ना फादर ती खंयचे कडेन रेशन मेळटा वयताय. भावात मेळ्ळो ना. कडेन आमगेले तशी जायत. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुका मेळ्ळें ना मेळ्ळें एक एक दीस हें जिवीत कितलें इम्पॉर्टंट जाणा. जिवीत इतलें इम्पॉर्टंट. पण हांगासर एका मनशाची खबर सांगता तुमकां हांव नको. तुमी केन्ना ह्या मनशाक पळयला जाल्यार ताचें नांव, ह्या मनशाचें नांव म्हाका जायते पावट मेवलां. ह्या मनशाक हांव अरविंद्रा शाह मेनन म्हणून एक बूक बरयला ताणें. मेलो तो आतां. हो मनीस न्हू एक हिंदू ब्राह्मण्स बामण. तो बामण आनी सरकारान जायतो वावर बरी सर्विसीक आसलो. तो कितें तर घडलें ताच्या जिवितान आनीक ती सर्वीस गेली. आनी हो बामण म्हणटकूच तो सांगता तेंची व्हडलीं 3 टेंपलां आसलीं आनी जायत्या देवांची पुजा करी. जायते देव. एक सावशी जालें हे सगळ्या देवांची पुजा केली पूण एकूय देव कितें करना, कितें करना, आयकना. इतले देव, इतले उले मारले, इतल्यो पुजा केल्यो आनी एकूय देव आयकना. इतली सगळीं तांची शास्त्रां केलीं, वाचलीं आनी एकूय आयकना. आनी हे खातीर हो मेनन एथेइस्ट जालो. एथेइस्ट म्हळ्यार कोण? एथेइस्ट म्हळ्यार कोण? इंग्लीश भाशेन एथेइस्ट म्हणटात. कोंकणी भाशेन कितें म्हणटात? देवाक मानना. नास्तीक. नास्तीक म्हळ्यार देव ना. व्हडलो फेमस मनीस तो. देखून हे मनशान व्हडल्या व्हडल्या जे देवाक माननात तांकां तो जॉयन जालो. आनीक देव ना, देव ना, देव ना, देव ना अशें आयज आमी देव आहा म्हणून एकठांय जाले. हांव जायतो लोक एकठांय जाता कोण ना म्हणून, देव ना म्हणून. तसले व्हडलीं टोकां दिवपाक भोंवंक लागलो. कोण? वो अरविंद घोष मेनन म्हणटा तो. एक साहूय तसोच ताणें टॉक दिलें देव ना म्हूण सांगून. आनी ताका हूंय आनी एक बामण मेळ्ळो. जो बामण गरीब, गरीबसाणेन तो वयर सरलो. सारकें जेवण नासलें, आवय बापाय कडेन बरें शिकोवप दिवंक नासलें, पूण कश्टांनी हो शिकलो.
शिकलो आदोगाद जालो. आदोगाद जायनाका एक जुईस जालो व्हडलो. आनी व्हडल्या पदार पावले उपरांत हो मनीस रिटायर जालो. आनीक ह्या मनशाक होय बामण आनी तोय बी बामण. हेजें सगळें आयकले उपरांत हूंय ताणें सांगलें, अरे तुवें सारकें शिकलो ना. तूं ऋग्वेदा म्हूण हें शिकला. आनी एक बूक आहात ते ऋग्वेदांतूं शिकलाय. आनी ताणें म्हणलें हांव थोडें शिकलो, सारकें शीक. आनीक हे वेदान म्हणटा तेतून ते शीक आनी मागीर म्हाका सांग. थंयसर ताका मेळ्ळें एक उतर प्रजापती म्हणून. कितें उतर? कितें उतर? प्रजापती म्हूण ताका एक उतर मेळ्ळें. आनी ह्या मनशान वय बामूण पूण तो आतां देवाक सत मानना. म्हणून ताणें विचारलें, जायते जाणांनी विचारलें प्रजापती म्हळ्यार कोण? कोण तो प्रजापती? आनी हो जाय जाणांनी विचारलें प्रजापती म्हणल्यार प्रजा मिन्स मॅन आनी पती म्हणजे सेवियर, मनीस सोरवंडार. मनीस सोरवंडार. आनी ताणें ताका दुबाव आयलो, मनीस सोरवंडार कोण जावं येता? तो कोण जावं येता? जेजू जावं येता. ताणें ताच्या थोड्या वडिलांक विचारलें, व्हडल्या हांकां, अरे हो जेजू म्हणटा न्हू मरे. आनी सूर शेवटी न्हू हो मनीस तेणें सांगलें, ना तो जावपाक शकना. तो जेजू जावपाक शकना. जेजू प्रजापती, सन ऑफ गॉड. प्रजा मिन्स मॅन, मनीस, आनी पती मिन्स सेवियर. तो जावपाक शकना. आनी परतून तो जज पळय आसलो, रिटायर जालो, जजाक ताणें विचारलें हो तो काय तो? आनी ताणें म्हणलें तूं आनीक सोद. आनी सोदी सोदता 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 ताका ह्या हितून वेदास म्हणटा हितून मेळ्ळें. आनी मागीर हो मनीस, हो मेनन म्हणटा तो जेजूच्या मोगान पडलो. देव ना म्हणटालो तो जेजूच्या मोगान पडलो. आनी जेन्ना 2000 वर्साक हांव हे डिवायन रिलीज सेंटरान गेलो न्हू, तेन्ना म्हाकाय मेळ्ळो आनी थंयसर बरी टेस्टमनी दितालो. 2023 ह्या वर्साक मेलो तो. कितले मिलियन्स लोकांनी जेजू कोण तो वळखलो ह्या मनशाक लागून. मिलियन्स लोकांनी जेजू कोण तो वळखलो. आनी ताका लागून जायते जाणांनी जेजू प्रजापती मनीस सोरवंडार जेजू क्रिस्त म्हूण स्वत मानलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. जायते पावटी ह्या मनशाक देव मेळ्ळो. सावलूक देव मेळ्ळो आनी सावलू कोण जालो? पावलू जालो. ओ मेनन हो एक बामण. हे बामणाक तो देव नासलो जालो आनी जेजू मेळ्ळो उपरांत जेजू खातीर तो मरोंक लेगून तयार. बाबा न्हू, जायते पावटी आमच्या जिवितान आमकां देव दिना. ताका लागून म्हणटा आमी न्हू, देव मन पळोवन धन दिता. तुजें मन बरें न्हय. खऱ्या नितळ मनान काळजान तूं देवाक सोदना. देव जाणा एक दिन हो कितें करता तो. हो कितें करता तो. पूण बाबा न्हू, आनी एक बायलेची खबर मेळटा. एक बायल खंय 40 वर्सां सुमार एक बायल. ती बायल खंय पोटाक खंय न्हू, पोटाक खंय फोड येताले पोटाक. आनी ती बायल खंय सारकी कोसवताली.
कितलीं वर्सां थंय ती कश्टवली. ती जाय त्या दोतोरांक गेली, जाय ते हिलर म्हणटा तांचे बोलून गेली, तांचे क्रिस्तांव न्हय ती. सर शेवटी खंय ती बायल सगळी निराशी, के पोटान सगळें फोड. आनी एक दिसा खंय एका अशें ल्हान प्रेयर ग्रुपान खंय ती मेळ्ळी. आनी ताणें खंय सगळ्यांनी एकठांय जालें भावार्थान हे बायलेचें सगळें मागणें केलें. आनी तांचे खंय पवित्र तेल आसलें. तिका सांगलें, जी सुवातेर तुका एक फोड येयल्यार थंयसर तें लाय वरांनीक. आनी लायना फुडें खंय घरा पावता म्हणल्यार पयलीं खंय तिची सगळें जी दूख आसली ती गेली. आनी 2-3 दिसांनी खंय हें तेल लायना फुडें तें पोट खंय आदीं आसलें ते भाशेन जालें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आतां ही बायल सोदूंक पावता कोणाकू? जेजू. कोण तो जेजू? कोण तो म्हजो रोसणार? कोण तो म्हजे खातीर मेलो आनी म्हजे खातीर ताणें कितें केली? मिलाग केली. कित्याक तिका पयशे नासले. कोण ते पिडेवंता कोण पळयना. कोण पळयता? कोणाक जाय नाका, तें बाडें सोडलें मरोंक. ती जाणटी जावं नेणटी जावं. म्हणटरी ही बायल खंय इतल्या जेजूच्या मोगान पडली. एक दीस खंय ती मीस चुकयनासली. एक दीस तें बायबल चुकयनासली. बायबल म्हळ्यार कितें तें. आनी मागीर खंय ती बायबल शिकली. बायबल शिकपाक, देवा उतर आयकपाक म्हाका तो देव जायो. तो देव जायो जी देवान जे कोणा कडेन जायनासलें, दोतोरां कडेन वखदां कडेन हांव जाय ते म्हज्या देवाक सोदूंक गेली. जाय तें हें कर तें कर तें कर सगळें केलें. पूण कोणाच्यान म्हाका जिवीत दिवपाक जालें ना. तो देव कोण? तो देवाक मेळ्ळे शिवाय हांव रावचें ना. कित्याक जेजूक सोदता. आनी 2008 वर्सा हांवें ताणें बातीन घेतलो. आनी ती खंय तिका कोण कितें म्हणटा तें पडलेलें ना. तिका कोण कितें म्हणटा तें पडलेलें. सगळ्यांक सांगता जेजू कोण? देव. जेजू मनशा खातीर मेला. आनी जेजून म्हाका कितें केलें? नवें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी ही बायल खंय सांगू पावता पळय जेजूची बाबादूर. एक न्हू एक धाकटो विडियो पळयलो कोणें. म्हाका कोण एक धाकटो विडियो धाडलो. म्हाका दिसलें तो कोण कोण धाडला आसतलो म्हूण. पूण करूंक धाडलो ना. तो कोणें पयला ताणें धाडला. एक बायल जाणटेली, जाणटी बायल. म्हाका दिसलें ती पयली बिके बसल्या म्हूण. बिके बसलो ना. ती बायल व्हडल्यान बायबल घेयल्या आनी व्हडल्यान वाचता. कित्याक ती वाटेन वयता तितल्या लोकांक कितें आयकपाक? देवाचें उतर आयकपाक. व्हडल्यान वाचता. जाणटेली आनी सदां वाचता खंय ती थिंग रावन. देव म्हणल्यार मोग. 500 पाट म्हणटा देव म्हणल्यार मोग. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताचे भावार्थ देवता तांकां सगळ्यांक कितें मेळचे खातीर? जिवीत. आनी आमी कोणा फाटल्यान धांवताय? आमी कोणा फाटल्यान धांवताय? सदां सांगता हांव थोडे फावटी हांव म्हजे इश्टांक सांगता, अरे आमी पाद्री जाले, आमी न्हू कोणा फाटल्यान वचूंक जाय जाणा? कोणा फाटल्यानी? जेजू फाटल्यान. जेजू फाटल्यान. आमी जेजू फाटल्यान तर गेले, आमचे फाटल्यान सगळें येता उडगा सुरात. आमी जेजू फाटल्यान गेले, आमचे फाटल्यान सगळें कितें हे पासाय तें येवनी. आमी आमगे फ्रेंडा फाटल्यान, आमगे फामिली फाटल्यान, आमगे नांवां फाटल्यान, आमगे व्हडपणा फाटल्यान, आमगे शिकपा फाटल्यान आमी धांवले. आमचे फाटल्यान
आवडना. आमी पाटलावदार कोणाचे? केन्ना एक गीत आयकलें तुमी? पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, घेवन कुरीस आमचे घालतेपणाचे, पाटलावदार आमी जेजूचे. पूण आमी जेजू फाटल्यान वचूं पावप. तुज्या जिवितान पळय, कोणें कितें म्हणलें, कोणें हेच केलें, कोणें तेच केलें, आमी तेजे फाटल्यान गेले. कोण आमचे कोण दुस्मान आहात तेज फाटल्यान गेले. कोण आमकां कितें आहा तेज फाटल्यान ना. आमी पाटलावदार जेजूचे. आनी जेजूक म्हणटा, कोणाक तर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी, ताणें आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवची. पावणू, जांच्या जिवितान कुरीस ना न्हू, तेंच्यानी जेजू पाटलाव करूंक जायना. कितें तुजे जिवितान आडकोडी आसात, प्रश्न आहा, देखून तूं जेजू फाटल्यान वयता. जिवितान सगळें आहा आनी सगळें अशें तूं चिंता, तूं जेजू नाका. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. 5व्या वर्साची मिलाग्री कोत्ता जेजू. जेजूक पदवी आसा. दाखोवंक कितें? पदवी आसा. कोणाचेर? कोणाची पदवी आहा? स्वर्ग आनी संवसाराचेर. सगळ्या वस्तूंचेर जेजूक पदवी आसा. सगळ्यो वस्तू ताचे वरवीं रचून आयल्यात. सगळ्यो वस्तू ताचे वरवीं रचून आयल्यात कित्याक जेजूक पदवी आसा म्हूण. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 23 and 27. जेजूचे शिश्य बोटींतल्यान वेतात. खंय वेतात? गेल्यात केन्ना? गेल्यात केन्ना? बोटींतल्यान वयता आसतना भिरांत येता. ते पोंदेळ बी म्हणून जाल्यार आवय गे म्हजे माय, धाकटो पोनेळटो तो पत्तो जाल्यार तुमी उदकान पडलो भितर. म्हणटरी एक दिसा म्हाका उडक आसा, एक दिसा हांव गालजीबाग सावन लोलये वयतालो आनी आमकां सगळ्यांक सांगलें तेणें एक एकट्यान 2 रुपया दिवपा जाय हे सायडीन पोलतडी वचपाक. पूण हांव पयलीं फावट बसलो ते पोनेळान. आवय ते म्हजे काळीसां वयर सरलेशें. कित्याक मोत पावत तशी भिरांत. आनी कित्याक हे तूं आनी पड जाता तो पोनेळटो इश पत्तो जालो आनी कितू पोंवतो काय हांव तें चिंता. मो कितलें पोंवपा जाता. हांव पोनेळ पत्तो पड जाल्यार हिंगसना थिंग पोंवपा जातलें तेन्ना बरो पोंवपी हांव. आतां जावचें ना, आतां जावचें ना कित्याक आतां हांव पोंवपाक वयना. म्हणटा बाबा न्हू, ह्या सिसांचेर भिरांत आयली. कित्याक मातशें आमकां ते पोनेळार न्हू मातशी धाकटो पोनेळटो 10 जाण सुमार लोक आहा बाबडो. भोंगो म्हणलें लोकांचें आनी म्हजेंय बी. मातशें ल्हार मारनाका. आवयस तो मागीर तारया पड हें मारता तो म्हळ्यार आहा थिंगास रावता हांव हलचें न्हय म्हण लागलो. खंयचें हालो जायना. एशी लारां मारूं अशी मारूं कितें रावात सारकी. हा थिंगाच राव. एकटे बायलेन केलें सारकें व्हडलें बोवाळ घायलें आनी ती हाल नाका सगळें हालोवन उडयलें. आनी ती कोनाका आमकां भितर आमी पयलें कप 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 जाल्ले. म्हणटरी ती भायलें बोवाळ मारनाका एक लारूय येयल्लें धाकटें. आतां हांव चिंता जेजू गे व्हड्याचेर हे दर्यान कितलीं ल्हारां मारलीं. कितें जालें काय तांची. कितलो आखांत सुटलो नाक जायत. आनी अशे वेळार जेजू उक्ती करात. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 23 to 27. तेन्ना जेजू एका ओड्यार चडलो. जेजू एका ओड्यार चडलो. मागीर ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले. ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले. आनी आवचितूच दर्यान इतले खोर एक तुफान उप्रासले. तुफान बेश्टें वादळ न्हू. तुफान आयलें. मागीर की लारां हड्या वयर पावतालीं. व्हड्या वयर पावतालीं. इतलें बेश्टी व्हड्याची मान्ना आहलीं.
व्हड्या वयर पावताले म्हळ्यार कितें जालें व्हड्यान कितें येयलें उदक आनी जाणात तुमी व्हड्यांत उदक भरलें उदक भरलें व्हडें कितें जातलें बुडटलें आनी कांय करूंक जायना व्हड्याची वयर मारूंक लागलीं ल्हारां वयर मारप म्हणल्यार वारें न्हू तें कितें उदक आनी वारें ल्हाराची वयर तूं व्हड्याची मारली उदक भरलें कितें उदक काडटलें आनी सांबाळून जाता मागीर पूण तो न्हिदलेलो आसलो लागीं सरून ताच्या दिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें आमकां वाटाय सायबा आमी मरता आमकां वाटाय सायबा आमी मोत्ता आमी बुट्ट म्हणना बुट्ट म्हणलें तेणें ना कितें म्हळां आमी केन्ना मोत्तले बुडटा तेन्ना मोत्तले आतां बुडपा न्हू आतां मरपा उगोश जाला आमचो मागीर आनी ताणें म्हणलें तुमी इतले बेजूड कित्याक इतलो हलको तुमचो बाबार मागीर उठून ताणें वाऱ्याक आनी दोऱ्याक भेश्टायले आनी एकदम थोंडाय जाली ते अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले कसलो मनीस काय हो वारो आनी दोर्या लेगून ताचे आयकतात कसलो मनीस काय वो कसलो देव काय वो जाचे वारो दोर्या उजो सगळे आयकता सुर्या चंद्रीम तारा मळब जमीन दोंगर सगळे ताचे आनी सगळे ताच्या हातान प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 जेजून आयज मिलाग केली ती दाखोवंक वो वारो वो दोर्या देखून हांव सांगता तें कितें कोत्ता आयकता वो दोर्या देखून ताचो रोसणार हांव प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 म्हणून जायत पडा उडगास करता जायत जाण सांगता आनी पड हांवें आमकां हांगासर सांगलां गेले नायट विजील जें 1 तारखे आसलें ते नायट विजील म्हजी पड इतली भिरांत हाडली तितली भिरांत कोणें हाडूंक ना 6 वरांचेर हें नायट विजील सुरू जावपाचें 5 वरांचेर आमी ताका सावंड सिस्टम घालून स्टार्ट केली ते वयर सकयल घालपाचें ना घालपाचें घालपाचें ना घालपाचें 5:30 वरांचेर हें सगळें जाले उपरांत टीप 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 कितें जालें पावस कोणा एकट्या सांगलें हांवें आरे बाबा म्हणलें आयज मातशें हिंगा पावसाचें कितें आहा तें पळय आनी एकट्यान म्हाका सांगलें फादर 70% आयज ह्या जाग्यार कुरपा वाड्यार कितें पडटलो पावस पडटलो 70 आवय 70 रे बाबा 50 पूण म्हणून जाल्यार मातशें एक पांय येसो आनी एक पांय कितें करूं जाता कितें करूं येता न्हू 50 म्हणून जाल्यार मातशें तशें कितें करूं येता आनी आतां हे पाटें नायट वीज सुरू जालो पण आनी कितें करपाचें पोत्तून विचारलें आरे बाबा मातशें चोय तो म्हणालो 80% 80% म्हणालो पावस झडटलो हिंगा आनी खंयची खबर न्हू ती आनी ती झडोन स्टार्ट आतां हांवूच नको कितें करपाचें आनी मागीर तें न्हू तें ल्हानशें मागणें केलें मनान आनी म्हणलें पावसा तुका जाय जाल्यार यो पूण हांव तुका 2-3 फावट म्हणलें आनी म्हाका चोयता हो आनी कितें पिशा म्हाजें कितें उलयता थिंगा शिंत्रीन हो पावसा सांगता तुका जाय जाल्यार यो पूण हांव तुका भिना आनी मागीर तो सावंड सिस्टम घातलोच की आतां 7 वरांचो 7 वरांचो प्रोग्राम तो आतां आनी मदें तर पावस येयलो जाल्यार कितें घेवन खंय वचपाचें खंयचे कडेन वचपाचें कोणाक खंय वचपाचें मागीर 9 वरांचेर पोत्तून मॅसेज फादर सारको जेवणाच्या वेळार हिंगा पावस पडटलो जेवणाच्या वेळार पळया मागीर जेवणा वेळार पडटा पड कित्याक 95% म्हळ्यार पावस दाखयता 95% ह्या वेळार 9:30 पावस
95% दाखयता येवनी ताका येवनी कित्याक आमी हिंगा आसा म्हज्या नांवान ना त्या दोनयाच्या नांवान आमी ह्या जाग्यार आसा आनी मागीर रातभर पावसूस प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 म्हणून देव पळय आसा तो स्वर्ग आनी संवसाराचो दोनी ताची तो आमी विस्वास दवरता जाल्यार ताची विस्वास दवरता जाल्यार आमी ह्यो मिरागली पळयता प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा न्हू John chapter 6 verse 16 to 21 हे वाचूया आमी John chapter 6 verse 16 to 21 बरें कोण तेजे फाटल्यान म्हणुया आनी व्हडल्यान म्हणात भावार्थान म्हणात John chapter 6 verse 16 to 27 21 हांगासर स्टार्ट 6:16 सांज जातोच म्हणुया ताचे फाटल्यान म्हणुया सांज जातोच तो ताचे सीस ताचे शीस दोऱ्याशी दोर्याशी देवून गेले देवून गेले एका होड्यार एका होड्यार चढले चढले आनी कापेरनावा कापेरनावान वचूंक वचून दोर्या उतरूंक दोर्या उतरून लागले जेजू तांचे सोशी तांची सोशी पावचे आदी काळोख जाल्लो झणझणीत वारो सुटलो आनी दोर्या उचांबळ जावंक लागलो सुमार 3 की 4 किलोमिटरांची वाट तांडून काटोस ताणे जेजू दोर्याचेर चलता आनी होड्या लागीं पावता तो देखलो तांकां बें दिसले पूण ताणे तांकां म्हणलें हांव तो भिवू नाका तेन्ना ते ताका होड्यांत घेवून करताले पूण तुंचे थंय ते वेताले ते तोडीक होडे लागले पूण बाबा न्हू जाय जाणां ही मिलाग पळयता आसतना ती मिलाग अशें न्हय म्हणटात रिसंटली काश्मीर हांगासर गेलो श्रीनगर थंयसर एक तोडें आहा नियरली 20 किलोमिटर्स ते व्हडलें तोडें ते अशें सांगतात हे तोड्यान खंय एक वेळ तेजे वयर पडेल उदक आहा तें म्हणटा तें आयस जाता आनी तेतूंतल्यान बोट वता जाल्यार तो आयस सगळो फोडूंक पडटा आनी फोडल्या उपरांत मागीर तेची बोट वेता थोडे म्हणटात थिंगा म्हणटा ते असो आयस जाल्लो ली म्हूण आनीक आमच्या काश्मीरांत आनी वयर नियरली 500 किलोमिटर्स आनीक खंय जागो आहा थिंगा एक तोडें आहा ते तोड्याची एक पावड अशी जाता पयर एक वेळ तेजें उदक जाता आनी थंयसर ती मायनस जाता तेन्ना तें उदक आहा तें सगळें कितें जाता आयस जाता थोडे म्हणटात अशें कितें न्हय काय तें ना बरें व्हडें तुमी केन्ना पळयलां व्हडें आयसाचें वयता तें पळयलां व्हडें आयसाचें असो येता व्हडें वयता जाल्यार कितें जाय उदक जाय आनी मनीस वयता जाल्यार मनीस आयसाचेर वचोंक शकता उदकाचेर वचोंक जायना पूण थोडे जाय ते बायबल आहात ते तो बायबलाचे अगेन्स्ट आहा ते सांगतात जेजू मिलाग करूंक ना जेजू आयसाचेर कितें जालो चलोन येयलो बरें जेजू आयसाचेर चलोन येयलो आनी व्हडें कित्याचेर चलोन येयलें व्हडें कितें गेलें
व्हड्या आयसाचे जमनीचे केन्ना पयलीं तुमी व्हड वयता ते व्हड्याक उदक जाय पूण थोडे बायबलाचे अगेन्स्ट आहात ते सांगतात ना जेजू मिलाग करूं ना बरी मिलाग जेजू ह्या उदकाची चलोन येता उदकाची चलोन येता म्हाका कोणें बरें धाडलें फादर केन्ना वेळ मेळ्ळा न्हू हें मॅजीक शिकाव मॅजीक मॅजीक म्हणटा कितें आहा मॅजीक म्हणटा न्हू इल्युजन थिंगा मिलाग न्हू ती इल्युजन इल्युजन म्हळ्यार तुका ते फटयता तूं कितें करता गिली 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 फू म्हणून लायता आनी तें सगळें थिंगा आसता इट्स कॉल्ड इल्युजन जेजू जाय जाणां म्हणटा जेजू मिलाग करूंक ना तेणी मॅजीक केली आनी तांकां थोडें सांगता तूं कर न्हू मॅजीक कांय घेयनासतना मॅजीक करपाक जायना हे सगळ्यो वस्तू दवरच्यो पडटात जेजू देव कांय घेनासतना ते सगळे रोसता आनी जेजू आयज हांगासर ह्या दर्याचेर लेकून चलोवन येता म्हळ्यार हे उदकाच्यान ताका बुडोवपाक जायना प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हणजे बाबा जे देवाचे हांव स्वत मानता जे देवाचेर हांव स्वत मानता ती एक आयडिया न्हू ती एक फिलॉसॉफी न्हू ती एक पिक्चर न्हू ती एक मूर्ती न्हू कळ्ळें तो देव ते कोणाचें आडपाक जायना कोणाच्यान ताका मारपाक जायना काल हांव पळयतालो कोंगो म्हणटा ते देशान सुमार 70 जाणां क्रिस्तांवांक जिवेशी मारल्यात कितल्या जाणांक 70 जाणांक जिवेशी मारल्यात कितें केलें आसता ताणें 70 जाणांनी कितें केलें आसतलें रेप केली चोरी केल्यो ना तेंगे एकूच गुन्यांव तो म्हणल्यार ते जिवे देवाचेर स्वत मानतात जे जायते लोक जिव्या देवाची स्वत मानिनात तांकां आडकोळ कितें आडकोळ कसली आडकोळ कोण सांगता जे जिव्या देवाक वळखनात आनी जिव्या देवाची स्वत मानिनात तांकां आडकोळ ही की तुय बी जिव्या देवाची स्वत माननाका आनी एक म्हाका सांगूंक लागलो फादर म्हणूंक लागलो आमगे सगळे क्लासमेट आहाय न्हू कॉलेज तेणें सांगलां आमी सगळे बरोबर पिकनिके वयतात पूण तूं मातशें कितें करनाका येनाका कित्याक रे ना ना तांकां फादर न्हू सगळ्यांक न्हू हांव एक आडकोळ हांव कितें किसो आडकोळ रे बाबा तूं तांकां ना ना तें मरे आयज बरें कळ्ळें आयज बरें कितें करपा आहाय ते कार्टून व्हरपा आहाय केसोले बियराचे आनी विस्कीचे पूण हांव तो थिंग गेलो जाल्यार तांकां पिवपाक दिवपा ना बाळ घालतलो पूण आमकां जाय तें करूंक तूं दिवपा ना म्हणजे तूं कितें करनाका येयनाका तूं जर येता पिकनीक कॅन्सील जायते फावटी जायते लोक आहा तांकां जिव्या देवाची वळख मेळ्ळी ना तांकां जिव्या देवाची वळख मेळ्ळी ना थोड्यांक मेळ्ळ्या जाल्यार ताणें जिव्या देवाक चो पाटलाव करूं ना तांकांय बी आडकोळ प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पूण बाबा न्हू आयज आमी ह्यो मिराग करपाची देणे बी देवान आमकांय दिला होय आमी मिलाग करूंक वय हे मिलाग्री करचें
देवाचें आमकां देणें तें मागूंक जाय. पाद्रीं खातीर, माद्रीं खातीर, घरकार खातीर मागूंक जाय. हें देणें मागूंक जाय. कितें करपाचें? कितें करपाचें? मिलाग्र करपाचें. मातशें वेळ मेळ्ळ्यार ही देवा उतर वाचात. बूक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 15 to 30. तो मोसेस एक दाणो, बेश्टो दाणो घेता आनी इस्रायल पोरशे घेवन वयतालो. तो फाटल्यान सगळे फारव आनी फारवाचे सैनीक लागले. वयर कितें? मळब. सकयल कितें? जमीन. आनी मुखार कितें? दर्या. बेश्टें उदक न्हू, दर्या. आतां कितें करपाचें? हे येतले आमकां मारतले, कातयतले आनी उडयतले. मुखार गेल्यार कितें करपाचें? वचोन दर्या उडी मान मरपाचें. आनी अशे वेळार देव मोजेसाक एक धाकटो दाणो तो सांगता हे उदकाची मार. आनी तो मागणें करता आनी मारता. आनी उदक कितें जालें? सुकलें. दर्या सुकलो ना. दर्यांतल्यान दर्या उबो रावलो आनी वाट जाली आनी सगळे इस्रायलचे पुद्दो चलोन गेल्यो आनी तेय खुशाल जाले. कोण खुशाल जाले? कोण? फाटल्यान कोण येताले? कोण येताले? सैनीक येताले, दुस्मान येताले, इजिप्तकार येताले. ते मोदें पावले दर्याचे आनी इस्रायल पोरसां सगळीं पलतडी गेली आनी ती उदकां अशीं उबी रावली म्हूण सांगता. ती अशीं उबी रावली. तुमच्या इलां उदक अशें उबी रावलें आयज रावंक शकता? उदक अशें उबें रावलें रावंक शकता ना. अशें उदक उबें रावलें आनी मदले रस्तो तो चलोन वेताले. थोडे म्हणल्यार ही काणी ना. इट्स अ फॅक्ट इज सेइंग अकॉर्डिंग टू सायन्स. तिका म्हणटा ते फॅक्ट म्हणून आयज प्रूव जालो कडेन आहा. आनी ते सगळे सैनीक रणगाडे तरसादी घेवन वेताले आनी एक पावटी निमणो मनीस इस्रायलाचो पलतडी पावना फुडें अशीं उदकां उबी आसली ती कितें जाली? सकाळ पडले आनी आख्खे बुडोन कितें जालें? ही मिलाग्र. जे देवाची तूं सोत मानता तो सोर पदवीदार मिलाग्रचो देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. उक्ती कर जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 17-18. जेम्स चॅप्टर, जाकोबाची चीट देवा उतर वाचूंक जाय आनी आयकूंक जाय आमी. 5:17 and 18. आयकात बरी कोण आयकात. एलिजा आमचेच भाशेन मनीस आसलो. इलिजा म्हणतो तुजे भाशेन म्हजे भाशेन एक मनीस. आवय हांव मिलाग्र करूं शकतले? वय वय सतमान. तूं मिलाग्र करूं शकतले? वय सतमान. तुगे देव उतर आयकतलो? वय आयकतलो. सतमान. आवय हेणे ना. सगळ्यांक तेणे हा ते मुखार आयक. इलिजा आमचे भाशेन एक आयकलां तुमी? इलिजा म्हणटा आमचे भाशेन कोण एकू? मनीस. एक कोण? मनीस. मागीर कितें जालें? पावस पडना जावंक ताणें खतखत्यान मागले. पावस पडना जावपाक खतखत्यान इलिजान कितें केलें? कितें केलें? मागणें केलें. मागणें केलें म्हणजे देवा कडेन उलयलो पावस धाडनाका. मागीर आनी 3.5 वर्सां प्रितुमेर पावस पडूंकूच ना. 3.5 वर्सां प्रितुमेचेर पावस पडूंक ना. मागीर उपरांत ताणें नव्यान मागणें केलें आनी मळबान पावस घालो आनी जमीन आपली फळां जमनीन आपली मागणें केलें. मळबा सांगलें पावस नाका. कितें वर्सां? 3.5 वर्सां. आनी 3.5 वर्सांनी परतून मागणें केलें आनी पावस. इलिजा एक मनीस
तुई आनी हांवें बी एक कमॉन मुनीस. देवान इलिजाचे मागणें आयकलें जाल्यार देव तुजें आनी म्हजें बी मागणें कितें करता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. अशी जायती आमच्यान करूं येता. ह्या देवाच्या नांवान ह्या देवाची पदवीन आमच्यान जायतें करूं येता. देखून हो गूण आमी मागूंक जायो. मिलाग्री करचो गूण कितें करपाचो देवा कडेन मागात आनी तुमी कमॉन मागात आनी तुमी घेतल्यात. आनी एक आतां रिसंटली एक बायल आयिल्ली. फादर म्हाका न्हू वाचूंक कोणा रे फादर. म्हाका वाचूंक कोणा खरें कोणा. पूण फादर हांव न्हू हें नासतना मुकोडें जायना. कितें नासतना हें नासतना जायना. आनी म्हाका न्हू अकस्मात सारको प्रेशर चडलो फादर. आनी चडलो आनी कोण नाय फादर. जायत पाट चडटा म्हाका. आनी ते वेळार म्हण लागली हांव नको जालो उगूत. कसलो कसलो व्हरपाचो उगूत जाल फादर म्हगेलो. आनी हांव नको फादर थंयच्यान सोदिलें आनी हें न्हू सांग गोडसां अशें काळजां हिंग दोल म्हणाली हिंगा गोड दोलें आनी सांग हाड पड म्हण लागली. गोड दोलें आनी हाड पडनाक म्हण लागलें. जेजू तुजे भायर आनी कोण आहा रे म्हाका. हुंच दोतोर आहा रे म्हूण व्हडल्यान बोवाळ मारलो म्हळें. हे व्हडल्यान बोवाळ मारलो म्हण कोण शेजाऱ्यान आयकलें. आनी ते हेजी गोड दोनाका म्हण सामकी नॉर्मल जालें म्हण लागली. आनी मागीर म्हण लागली मागीर म्हण आपणाक हॉस्पिटलांत वयली. आनी दोतोर सांगूंक लागली आगे तुका एटॅक घेवन गेल मुगे म्हण लागली. कितें केलें तुवें. तूं एटॅक घेवन गेलो. बरें सालवार जालें तूं एटॅक घेवन गेल तुका. कितें केलें आनी म्हणालें तें सांग गोड दोन तशें गेलें म्हणालें. हेण कितें केलें तें आपूण नोक म्हण लागली. कोणें बायबलान. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. पयली वोस आमी ही देणी देवाची फुकट देणी फुकट ती फुकट. पयली वोस ही देण्या खातीर न्हू सारकें खरें मनान न्हितो काळजान मागूंक जाय. कितें करपा जाय मागूंक जाय. भुरग्यांक मागात तरणाट्यांक मागात. देवा आमगे भुरग्यांक ग्रेस कर. मिलाग्रीच्या देण्या वरवीं. कशें देण्या वरवीं मिलाग्री करपाचे देण्या वरवीं. पात्री माद्री खातीर मागात मागात. आमचो लोक सगळो सांडलेलो. पाद्री खातीर मागात. पाद्री माद्री खातीर मागात. आमी सगळीं भिकारी अशीं आमकां नाय ती. म्हणटा पयली वस्त सांगता ती एक तुका आवडो आसूं जावो. देवा हे मिरार करचे देणे आमकां दी. हांव अशें म्हण पयलें डिझायर अर्नस्ट डिझायर. पळयात 1 Corinthians chapter 14 verse 1. बागीन पावलू ची पयली चीट कुरितकारांक पयली चीट 12वा हावेसूर 14वा हावेसूर ओडी 1 14:1. मोगान चलूंक जावं दी तुमचो व्हडांतलो व्हड हुस्को. मोगान चलूंक जावं दी तुमच्या व्हडांतलो व्हडलो हुस्को. मागीर कितें पयलीं आमी मोगान चलूंक जाय. मोगान चलूंक जावं दी व्हडल्यांतलो व्हडलो हुस्को. मागीर पूण त्या भायर वरगुणाची आशा दवरात. वरगूण ते देवाची देणी ती. मिलाग्री करची देवाची देणे वरगूण तो. मिलाग्री करची वरगुणाची आस दवरात. देवा हें देणें म्हाका दी. हांव मागीर भोव करून देवाचो संदेश दिवच्या वरगुणाची. देवा संदेश दिवची देवाची. आनी अशीं
जी कोण विचित भासांनी उलयतात ती देवा कडेन उलयतात आनी मनशा कडेन न्हय, कित्याक कोण तांकां सदमनान तरी ती आत्म्या उदेशी गुदास स्वताची खबर करतात. म्हणजे हें पयलें देणे माग. कशें देणे माग? वरगुणाचें गिफ्ट ऑफ हिलींग, गिफ्ट ऑफ मिरेकल. दुसरें हें देण मागलें म्हूण जालें ना, कितें दवरूं? बाबात दवर. आवय मेळ्यार मेळ्ळें, जाल्यार जालें. फादर मागणें केल्यार केलें ना. सेकंड इज फेथ. हिब्रू चॅप्टर 11 वर्स 1. इब्राहिमाक बरोबर चीट. दुसरें पयलें काळजांतान आस दवर, दुसरें बाबात दवर. हिब्रू चॅप्टर 11 वर्स 1. हें देणें तर तुका मेळोंक जाय जाल्यार बाबात दवर. हिब्रू चॅप्टर 11 वर्स 1. तर भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ म्हणजे कितें? देवान बासायल्ल्या दानांची आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या बोरवाशांत ती दवरता. देवान बासायला तें देव दिता म्हूण आमी थीर बोरवाशान बाबातान रावता. मागीर आनी आमकां दिसची पडना त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. मागणें एक मिलाग्र करची देणे आसता दिसची पडना, पूण मिलाग्र दिसची पडटात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. दुसरें हें तो देणें दिलें जाल्यार जबाबदारीन वापूर. गौरवपे करूंक जायना, गर्वान भरोवंक जायना. हें देणें तूं देवान दिलें, गर्वान भरोवंक जायना. जबाबदारीन देवाचे मोहिमे खातीर तें वापरचें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. कोणाक एक जाय पड आमी जबाबदारीन वापरना. आमकां देवान जाय ती देणी दिल्यात. जबाबदारीन कितें करना हांव? गर्वान भरता हांव. आनी देव दिवपाकूय जाणा आनीक काडपाकूय जाणा. चवथी वस्त उडगासूर ती म्हणल्यार हे देणें घेवन देवाची खुशी जावं. कोणाची? कोणाची? देवाची खुशी. जेजूचें नांव व्हड जावं. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14. जुवांची शुभवर्तमान 14वा आवेसूर वडी 14. जेजू कितें म्हणटा पळयात. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलो. जेजूच्या नांवान ही सगळीं देणी जिवीत आमी जेजूच्या नांवान घेता. पूण जेजू कितें जावं दी? मोहिमा जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. जाय ती आनीकूय देणी आसात. जाणवायची देणी आसा पळयात. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 12 वर्स 8 to 10. ही देणी न्हू मातशें आमकां मागून घेवपाची गरज आहा. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 12 वर्स 8 to 10. उक्ती करात. आत्म्या वरवीं कोणाक देव आपल्या वर्त्या गुटांची जाणवाय दिता. जाणवायेचे देणे मागूंक जाय. कसले? बाबा हे मुगे चेडो गिन्यानान जाणवायेन पाद्री माद्री गोरकार गोरकान शेजानी कित्यान बरोवन जाणवायेन वाडोवं मागूंक जाय जाणवाय. मागीर आनी कोणाक त्याच आत्म्या प्रमाणे दिल्ली वळख कळीत करचो वळखून त्याच आत्म्या उदेशी देव कोणाक तीर गोट भावाल दिता. आनी कोणाक त्याच आत्म्या वरवीं पिळेवंताक बरी करचो वरगूण, एकल्याक कसुऱ्या करचो वरगूण, आनी कोणाक देवाचो संदेश दिवचो वरगूण, आनी कोणाक कितें पवित्र आत्म्या तावन येता आनी कितें दुसऱ्या आत्म्या तावन येता हांचे मदें अंतर विवेकान वळखुंचो वरगूण, आनी कोणाक विचित्र भासो उलोवचो वरगूण, दुसऱ्या कोणाक त्या भाशांचो अर्थ दिवचो वरगूण,
हे सगोट एक आनी तोच आत्मो करता म्हणजे तो आपले कुशे प्रमाणे जोण एकल्याक युक्त तो वरगूण वांडटा. पण बाबा न्हू हे न्हू देणी आमी देवा कडेन मागूंक जाय. आयज मातशें वेळ करून मागात, सदां मागात. देवा म्हाका कितें दिवपा जाय तें दी, तें घेवपाक हांव तयार आहा. ते गूण घेवपाक हांव तयार आसा. आनी पावटी जाकोब सांगता तुमचे लागीं ना कित्याक तुमी देवा लागीं मागले ना. पूण हे जाय जाणां गूण जाय जाणां मिलाग्र करता जाणा तुमी. ह्यो सादी सादी मनशां कित्याक हे मिलाग्र करची देवाची देणे. थोडो वेळ आमी जेजूची नदर मारुया, जेजूची नदर मारुया आनी आमचे दोळे बंद करुया. पयले जेजूची नदर मार. हो जेजू ही सगळी देणी दिता, सगळ्यांक जाय ते भाशेची देणी ती. आत्मे वरवीं कोणाक देव आपल्या व्हरत्या गुटाची जाणवायेची देणी आनी कोणाक आत्म्या प्रमाणे दिल्ली वळूक करचे देणी. ही सगळी देणी आमकां जे पवित्र आत्म्यान भरू. हे आत्म्या बापाच्या हे आत्म्या जेजूच्या हे आत्म्या मोगाच्या हे आत्म्या मोगाच्या बापाची भुरगीं आमकां कोर. जेजूचे गोवाय आमकां कोर. मोगाची बाबोयण आमकां कोर. मोगाची बाबोयण आमकां कोर. हे आत्म्या बापाच्या हे आत्म्या मोगाच्या हे आत्म्या मोगाच्या हे आत्म्या मोगाच्या धीरा दिन गोवाय आमकां कोर. काळजी दासोयलीक आमकां कोर. स्वताचे दिवे आमकां कोर. स्वताचे दिवे आमकां कोर. हे आत्म्या बापाच्या हे आत्म्या जेजूच्या हे आत्म्या मोगाच्या हे आत्म्या मोगाच्या. जो पवित्र आत्मो आपोस्तांचेर देवलो तो आमचेर वेळ देव. बातिजमाच्या संस्कारा वरवीं तिरावणेच्या संस्कारा वरवीं आमी घेतलेल्या आत्म्यान ही सर्गीची वरगूण आमचेर वतू. आमचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या तरणाट्यांचेर
पाद्रींचेर माद्रींचेर बिस्माचेर कार्डिनलचेर पापसाहेबाचेर सगळे क्रिस्ती पोरजेचेर आनी ताचे सगळे रोसणीचेर बारान चेपलोलेचेर आकांताक सांपडलेचेर दुनिया तुजो कृपेचो पावस वतय. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझा राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.